शेरकाराचेर नदर मार शेरकारान जायते सुदारप केलां तरी विरोध आंदोलन काडटात आवाजान परगडटात म्हणटात सगळेच पाड घालां मनशान सदांच रोजांव तें उलोवंक जाय फायदो ना सांगून बोबके येतालां बायल्यां काडून गोंयान बोल्ल्यात भोतांक लागून पोसून दवरल्यात आमकां दिवन न्हिदेची पिल्लां म्हापसा कॉलेजी फाटल्यान आख्खो दोंगर गारां बांदून भल्लाची कार सोत्या तांकां कोणें दिली रान खातें कोंबणी दात खूंय मेली हांव कोत्तां विचार इल्लीगल म्हूण जाणो आसतना आयज पासून ती मोडूंक कित्याक लायनान आमदार ते वयर दिसरात संडास कोत्ता वळसीक देंवोन गांवान पावता कोसो उगी रावता शेरकार म्हापसा कॉलेजी फाटल्यान आख्खो दोंगर गारां बांदून भल्लाची कार सोत्या तांकां कोणें दिली रान खातें कोंबणी दात खूंय मेली हांव कोत्तां विचार इल्लीगल म्हूण जाणो आसतना आयज पासून ती मोडूंक कित्याक लायनान आमदार ते वयर दिसरात संडास कोत्ता वळसीक देंवोन गांवान पावता कोसो उगी रावता शेरकार गांधी चौक काडून मातसो मुखार वच मेवता फामाद मंदीर बोडगेश्वराचे ताचे मुखार आसा पोन्नो सांकोळ तो पोंच्यान्ना बोकोळ उदक देंवन तेले कशें तोशीत गिरीची हायवे पार कोत्तोच चडावाक दाव्यान आसा शोरूम मोटरांचे ताच्यो गाडयो पाक करून सुवात केल्या वत ते कातरून दोंगराचे बांदीत म्हणून कोपेल खुर्साचे पोरवोरी पावता पावता उदोर गोत पोंतान बूक दिवता गोंयच्या मापा पॉश बंगले प्रायवेट तोशी शेरकारी खाती थंय तर आसान साबा तीन बिल्डिंग म्हणटा त्या एरियाक धाकटुलो बस स्टॉप बांदला देगेक नाक्यार ताचेर मोठ्या लेतरांनी घाला नांव बाबा रामदेव जाल्यार सांग खंय न्हिदल्यात आमचे गोंयकार पोरवोरी पावता पावता उदोर गोत पोंतान बूक दिवता गोंयच्या मापा पॉश बंगले प्रायवेट तोशी शेरकारी खाती थंय तर आसान साबा तीन बिल्डिंग म्हणटा त्या एरियाक धाकटुलो बस स्टॉप बांदला देगेक नाक्यार ताचेर मोठ्या लेतरांनी घाला नांव बाबा रामदेव जाल्यार सांग खंय न्हिदल्यात आमचे गोंयकार दोंगरार पलास विधानसभेची देवती काडटोच मेवता दोन मांदोवी पूल ट्रॅफिक जाम नेटान गाडयो भोवनान आरटीओ आडायतात दुडू करून उसूल मातसो राव थोड्याच तेंपान मजा पळय आतां एकामेकाक दिवंक लागल्यात उल गोंयभर मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुदारप करून चिंतलां जोरान तायनाद आंदोलनां पेटोवन चूल जय जय
भारत माता आमदार मोत्री शेण खाता पब्लिक फोणा नागोवण्यांनी गोंये लुटले मुख्यमंत्र्यान गोस्तान चाडले शांतीपणा आदी कोंकणी मराठी केस्तांवां आतां शिकोयतात लिसांवां खंयच्या तोंडान हागे माता रे शेशीताई मोरच्या वखदांत कोणाक जायी त्या शिवांक सोड महाराष्ट्राच्या रानां जय जय भारत माता आमदार मोत्री शेण खाता पब्लिक फोणा नागोवण्यांनी गोंये लुटले मुख्यमंत्र्यान गोस्तान चाडले शांतीपणा आदी कोंकणी मराठी केस्तांवां आतां शिकोयतात लिसांवां खंयच्या तोंडान आगे माता रे शेशीताई मोरच्या वखदांत कोणाक जायी त्या शिवांक सोड महाराष्ट्राच्या रानां आगे माता रे शेशीताई शेवटाक तुजेर येवन पायी गोश्ट अशी दुकरांच्या कोणा एकदम मौजेन सारू येता कितें म्हणटा यांनी सारके तुजे आयचो दीस सावर आसा म्हाका व्हड खुशालकायेचो हारी कॅरे तुका म्हाकाय खुशयेचो म्हाका मातशें गोजेचें काम आसा हांव भायर वचून रोखडोच येता एनी तुवें एरनाक घरांत कित्याक दवरलाय तूं तर जाणाय तो आमच्या मदें एक रस्त्यार कांटो आसा म्हणून तरी लेगीत सारकोच हांवें ताका घरांत दवरला म्हणून तुका गोडे एक प्रश्न पडलो आसतलो पूण हे घरान हांव एकसरी कशीच येतली फाल्यां म्हाका वायट बरें कितें घडलें जाल्यार म्हज्या आदाराक कोण पावतलो देखूनच हांवें ताका ह्या आमच्या घरान आसरो दिला पूण त्या पासून तुवें अपसेट जावपाची गरज ना ताचेर आमचें करूंक जाता तरी कितें मोग म्हाका तुजो फुलो भांगाराचो मोंडो काळजाचो नाचा फुडाराचो दिवो परजोळाचो म्हाजो ताव एकदम सुकलेल्या भशेन जाला म्हाका उदक हाडटा प्लीज ह्या वेळार तर घरात कोणूच ना हारीक तूं बरे भशेन सणाय जे कितें म्हजें तें तुजें मत भितर वच हारी तुका जाय पळय तें पियेक यू मीन सेल्फ सर्विस होय ओके बारी टोनिया तुवें म्हज्या नशिबाचे मुखार दुखूस कित्याक बरयला शिल्लेशे चुकीक लागून हे ती म्हणली सोज्याक कित्याक इतली वर्सां जाली हांव गाड्याचो रस्तो चलता गाड्याचो रस्तो चलत चलत हांव थकल्यात म्हजो गरम एकठांय उंचे खातीर हांव खेळ खेळटा तुज्यान एक सगळे पडून जायना जावं तुवें इंग्लंडाचो रस्तो धरलो बाबा ज्या दिसाक तुका सोद कितें तें खबर येतलें त्याच दिसाक तूं म्हजेर विस्वास दवरतलो हांव ह्या संवसारांत म्हजे पासून जियेना पूण जियेता फकत तुमचे पासून पाच सात उबे राव नाजाल्यार एकूच फार मारून तुका जिवेशी मागतलो बेगीन बेगीन तुज्या हांगा जाल्लेले सगळे पगार म्हजे लागीं ताका तूं म्हाका मारी नाकाय हांव तुका म्हजे सगळे पगार काडून दिता पूण तूं म्हाका मारी नाकाय
तुका मारचो ना म्हज्याच हातांनी हांव म्हज्या मामीचो गुण कसो करतलो कोण बाबा मॅक्स हारीक तू आगासो येता म्हणून आमकां एक फोन कॉल तरी करचो आसलो मामी तुका फोन करपाक हांवें जायती ट्राय केली पूण डायल केल्ले फावटी तुजो फोन एंगेज उरलो देखून हांवूच गोंयांत पण मॅक्स अकस्मात सो सोजमलो तू तुझ्या मामीक सरप्राईज दिवंक आयलाय न्हय मिस्टर एक सांग तू कोण आमच्या घरा भितर सरपाक तुका परवानगी कोण दिला तुझ्या मामी तर तू म्हज्या मम्मीचो भाव ना हांव तुझ्या मामीचो भाव न्हय जाल्यार म्हज्या मम्मीचो कोण सोयरो आसतलो ना रे बाबा हांव तुझ्या मामीचो सोयरोय न्हय तशें जाल्यार तू म्हज्या मम्मीचो देव सांग जाय बाबा मॅक्स तू किती उलयता तें चिंतून उलय अरे तुका अजूनय गमना दारा लायलेल्या मनशाक कसो रिस्पेद दिवंक जाय तो कोणा रेस्पेद दिवंक जाय कोणा नाका तर तुवें म्हाका सांगपाची गरज ना मामी तू कितें समजता हांव आतां ल्हान भुरगो आसा म्हूण आतां वाड व्हडलो जाला मामी ह्या समाजान मनीस दिसता तसो नासता देखून आयचो समाज फसता बाबा सोड डॅडीन हेरून गेला डॅडी आयज स्पोर्टिसान नोकरेक गेला कितें आनी तुवें ताका वचोंक दिलोय ह्यो तेप आनी ताचो काम करपाचो इतली सगळं गिरेस्काय तेणें जोडून दवरल्या ती कोणा बसवत बरें तर हांव येता तुज्या मोगाचो पूत आयलो न्हय तेज्या फुडें हांव आनी आतां कसो दिश्टी पडटलो कितें रे अंकल तू म्हज्या परस मोठो आसा कितें रे डोंट टेक इट सिरियसली टेक इट फॉर ग्रांटेड हांव तुजो काळजांच्यान मोग कोत्ता आनी सदांच तुका खुशाल दवरतलो एरन हांवें तुका कितले फावटी सांगलां म्हाका तुजो मोग ना तरी आसतना तूं म्हजे फाटीक कित्याक लागताय आय वॉन्ट टू एन्जॉय माय लायफ जाल्यार तूं आग्वारूच रावतलें होय फॉरेन कंट्रीन नोंदोर मारून पळय थंयसर कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज जातात आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतकच दुसऱ्या लागीं मागीर तिसऱ्या लागीं एंड सो ऑन हांगासर कितें जिवीत भर एकल्याच बरी गोंभर मेवलो जाल्यार तुजें नशीब ना जाल्यार टायटायड फेस जाल्यार तूं तुजें जिवीत तांचे भाशेन सारूंक चिंताय तर वय म्हजें जिवीत म्हाका जाय तशेंच सारतली तूं जाणा यार मुंबयत असलें कितलें चलता तें काजरी काप्पा लेट नायट पार्टयांक वेता मागीर म्हजी बायल तुका आनी तुजी बायल म्हाका अशें एक्सचेंज करता आख्खी रात ती दुसऱ्या दादल्या बरोबर मौजयेन सारतात आनी दुसऱ्या दिसा सांता कशी परत घरा येतात तशेंच काजरी दादले चेडे चेडवांक घेवन कुडीचे दादोसपण बगतात आनी तशेंच काजरी बायलां चेडवांय करतात ताका लागून हांवें चिंतलां पोर्चुगेज पासपोर्ट करून थंयसर सेटल जावंक जाल्यार तूं फॉरेन कंट्रीक सेटल जावंक चिंताय तर होय तांचो कल्चर आनी आमचो गोंयचो कल्चर खूब डिफरंट जावन आसा कल्चरूच न्हय पूण सगळे डिफरंट आसा थंय तुवें जोडलेले दुडू फॅमिलीच्या वा प्रॉपर्टीच्या फाटल्यान करूंक जायना तूं सोड आनी मोड तूं सोंपतकच सगळी गिरेस्ताय सरकार आपल्या ताब्यान घेता हाका लागून थंयसर चडशें करप्शन जायना हांगासर कितें एकदां चेडो वाडून व्हडलो जातकच कामूय जाल्यार सोदूंक जाय आनी मेळना जाल्यार टेन्शन तें सगळें टेन्शन पयस करून थोडे मागीर सोरो पियेता सिगरेटी ओडटात ड्रग्स घेतात चोरयो करतात आनी सो ऑन थंय मनीस मनशांक वळखना कोणाक कोणाचें पडलेलें ना भुरगीं आपले आवय बापायक वळखना भाव आपले भयणीक वळखना शेजारी शेजाऱ्याक वळखना घोवाक आपले बायलेक दिवपाक वेळ ना आनी सद्याक तर अशेंच चलता एरॉन थंयचो कायदो एकदम कडक ताका लागून चडशे ते कायदो म्हणूंक वचना थंयचो रस्तो एकदम साफ आनी हांगा सगळोच मेळ रस्त्यांक पोल आसात पूण लायटी ना आयज केल्लो रस्तो कितलो त्यो पुत्तलो कोणेच कोणाच्यान सांगूंक जायना हाका लागून सुणी गोरवां थंयसर पसोन आसतात आनी हेच कारणाक लागून व्हडले व्हडले एक्सिडेंट घडटात आनी सांगपाचें जायतें आसा सांगा नाका नाका पुरो सोनिया जरी तर एक खाली बाटलीची गुड्डी गाडी नासतना ते बाटल्यान उदक भरून चितलें जाल्यार ते
बाटलेन उदक बच्चे ना भायर वतले असली गोत तुजी जावन आसा सोनिया हांव तुजो खूब मोग कोत्ता आनी म्हजे दाद तुका सदांच उक्ते आसतले वेता हांव ऐकून कान्यांपासून कोण जाले बरं आयला म्हाका सांगतलो म्हजें जिवीत म्हाका जाय तशेंच सांगतली बिकॉज इट्स माय लायफ It's my life, cha la 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 la. It's my life, cha la 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 la. सांगो बाय जाता जाल्यार म्हजी वाईफ शेख सर एक आता तुवें म्हाका म्हटलं समजने वाले को इशारा है का भी है ना आय तुक म्हणना आय फुला म्हणटालो की तू वगत जालो तुमगे भाशण ऐकून थकलो दुसऱ्या गेलो खबरो आयकप ही वायट सोय म्हण तुका खबर ना ही तर तू खबर आला तू या पब्लिक गाड्या कितें खबर करतर खंयच्या रानां वचोन कोणा मुडल्या घरा बसून करपाच्यो ती खबर सर तू केन्ना काजार जावपा ना मुगो ना हांव केन्नाच काजार जावचें ना व्हेरी गुड म्हाका शिरी मनशां लायक जाताय आज मुगो हांव तुका एक प्रश्न विचारता ताचो म्हाका तू आन्सर सांगा विचार आनी तो तुका आन्सर मेवलो म्हण सोजमो तुमगे घरान फ्रीज किती आयल्या अरे आजो आन्सर एकदम सोंपो सांग 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 आमच्या घरात फ्रीज आयल्या कित्याक आमचे खावपाचे वस्तू भाजी व्हेजिटेबल फ्रूट सगळे पिड्यार जाता आनी तेच तर काडून फ्रीजीन घालीत जाल्यार ते चड दीस उरता आणि जर तर सगळ्या वाड्या लोकांक तुमगे फ्रीजीन नुस्तें भाजी फ्रीज व्हेजिटेबल घायल जाल्यार कितें जातोलें अरे ते सगळे पिड्यार जातले कित्याक ताची कुलिंग कॅपॅसिटी थोडीच आसता न्हय आणि तुगे कुलिंग कॅपॅसिटी चड आहा Shut up. आवय